गोंयांतल्या 65% हिंदू लोकांक भाजपा सरकार वापरून घेवपाक सोदतात। ते खातीर ताणें धर्माचें राजकारण चलयलां। ताणें गोंय विकपाक काडलां। आमी गोंयकारांक वाटपाक दिवचे नात, आमी गोंय विकपाक दिवचे नात। काणकोणच्या पोतान ते पेडणे मेरेन आनी वास्को पासून ते सत्तरी मेरेन सगळ्यांनी एकठांय येवचेच पडटले गोंय राखपाक। एक पावल एकचाराचे संघटनेन उलो मारला। गोंयांतले राजकारणीय गोंय विकपाचो निश्चय केला आनी आमी निश्चय केला गोंय राखून दवरपाचो फुडले पिळगे खातीर। संघर्षाचे अग्निकुंड पेटपाचे आसा। 31 ऑक्टोबराक सांजे 4 वरांचेर मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर तरणाटे सावन जाणटे मेरेन सगळ्यांनी हजर रावन विचारांच्या अग्निकुंडांतल्यान धांवचे पडटले। एक पावल एकचाराचे संघटनेन उलो मारला। हांव शंकर पळजी। आतां आमी हालीं पळयता की वयता थंयसर गोंय पेटलेलें आसा। मुर्मुगांव कोळशा खातीर पेटलेलें आसा, खांडेपारा हायवे खातीर पेटलेलें आसा, तांकां ते बायपास दिना म्हणून। तेच्या उपरांत पेडणे पेटलेलें आहा कन्वर्जना खातीर। सगळे कडेन गोंयान आयज जे चल्लां हे घाणेरडें राजकारण आनी आमचे राजकारणी आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करिनात आनी हे मायग्रंट लोकांक सपोर्ट करतात। आयज आमी गोंयान पळयता की गोंयकारांक जाय तशें कांयच जायना। सो आमचे कडेन एक्टिविस्टांक कडेन आनी पर्याय नासलेलो की हो मुवमेंट हाडपाक आनी हो सिवील सोसायटी मुवमेंट घडोवन हाडला आमी सगळ्या गोंयकारांक एक करपाक आनी जे चल्लां राजकारण तेचेर आमी कितें आहा ते फोकस करतले। म्हणजे हे जे आयज राजकारणी जे गोंयच्या लोकांचे आमी जे लोक हांकां वोट मारतात निवडून हाडटात आनी हांकां एसेंब्लीन धाडटात आमची गोंयची कामां करपाक, जाल्यार आयज जे एजंट जाल्लेले आहा हे कोल कंपनीचे एजंट जाल्लेले आहा, कसिनो लॉबीचे एजंट जाल्लेले आहा, कितें मागीर मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे एजंट जाल्लेले आहा। सो हेच्या खातीर आमी गोंयकारांक सगळ्यां कडेन अपील करता की आमी संघटीत जावया आनी 31 तारखेक 4 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर ह्या एक पावल एक चाराचे हेणी घडोवन हाडलेली जी सिवील सोसायटी मुवमेंट आहा वो सक्सेसफूल करूया म्हणून। देव बरें करूं। आज सगळ्याकडे गोंयान पळयात, पेडणेच्यान स्टार्ट करात, पेडणेकार लोक भायर रस्त्यार, तुम्ही त्याच्या नंतर मागीर बार्देजान पळयात, बार्देजचे लोक रस्त्यार, त्याच्या नंतर तुम्ही बिचोले, सांखळे, वाळपय, सत्तरी सगळ्याकडे तुम्ही पळयात सगळे लोक रस्त्यार येतात। खांडेपारचे लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात, मंगेशीचे लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात, मागीर हांगासर जरी तर पळोवपाक आयले नावशेचे लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात, सगळे बोमाचे लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात। सो आज हे सगळे कडेन जर तर पळय नॉर्थ गोवा धरून साऊथ गोवा पेडण्या धरून काणकोण लोक रस्त्यार येतात। कारण फक्त एकूच आसात की सरकार जो आहा पळय आपल्याक जाय ते भशेन चलयल्ली आसात, आपल्याक कोणाकूच आयकचो ना म्हणटा आनी ताका एक एडवांटेज कितें आहा 65% ऑफ द हिंदू लोकांक तो यूज करूंक सोदता, फक्त धर्माच्या नांवान थंय पॉलिटिक्स करूंक सोदता। हे मुद्दे जे एक्च्युअल लोक झगडटा हेजेर मुद्द्यांचेर कोणाचोच लक्ष ना आनी म्हाका दिसता की हांव बोमकारांक उलो मारता, हांव पेडणेकारांक उलो मारता, हांव खांडेपारच्या लोकांक उलो मारता, हांव नावशेकारांक उलो मारता, हांव साश्टीचे जे लोक तांकां उलो मारता, कुडचडेच्या लोकांक उलो मारता, सांग्यावयल्या लोकांक उलो मारता, IIT पार्क जाता थंयसर, हांव काणकोणच्या लोकांक उलो मारता, सगळ्या लोकांक तुमकां उलो मारता एकूच कारणां खातीर एक पावल तुमचें हें गोंय साल्वार करतलें। आनी आज जरी तर ते पावल तुमी फुडें मारपाक तर फाटीं फुडें करीत जाल्यार जे जाणट्यांनी गोंय आमकां दिल्लें आहा तें आमी भुरग्यांक दिवपाक शकचो ना। आज सगळ्यांक अत्यंत गरज तर आसा जाल्यार सिवील सोसायटी हॅव टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल। आनी सिवील सोसायटी म्हणल्यार सगळे जाण आयले। वी वूल रिक्वेस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी कीप युअर पॉलिटिकल पार्टी बॅनर आउट अँड कम एज अ गोंयकार। राम मनोहर लोहियान एक अशी चळवळ आणि एक मशाल पेटयली गोवा मुक्ती खातीर। आयज गरज आसा आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक एकठांय जावन जो सिवील सोसायटीन जो आमी घेतलेलो आसा फुडाकार 2 ऑक्टोबर पासून जी मशाल पेटिल्ली आसा ती 31 ऑक्टोबर आमी ती मशाल आमी सांगता करतली, तेका सगळे जाण गोंयकारांचो हातभार लागूंक जाय। हांव गोंयकारां कडेन अपील करता की 31 ऑक्टोबर 4 सुमार सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही खरी हे करून दिवपाची गरज आसा। कारण हो कार्यक्रम न्ही, हो फुडल्या पिळयेचो कार्यक्रम जावन आसा, फुडल्या पिळये खातीर गोंय दवरपा खातीर आसा। हांव सगळ्या कॉलेजच्या भुरग्यांक जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक गोंयकारांक उलो मारता की सगळे जाणी उठा, ही मशाल घेवन फुडच्या पिळये खातीर, या फुडची पिढी जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी मशाल पेटोवंकूच जाय। या मशालाचो अग्निकुंड करपा खातीर आमी सगळ्या गोंयकारांनी 31 तारखेक 4 सुमार लोहिया मैदानाचेर सगळे एकठांय जावया आनी जागृतकाय दाखोवया। गोंय आमचें आसा, गोंयकार आमी आसा, गोंय आमचें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।